लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अवेस्वर 1 वळी 60 आनी 7 ते 80. जाकारियासाचे गीत. ताचो बापूय जाकारियास पवित्र आत्म्यान भरून अशें भाकीत करून उलोयलो. वाखाणणी सर्वेस्पराक इस्रायेलाच्या देवाक, कित्याक आपले पोरचेक ताणें भेट दिली. तिका सोडूंक तो आयलो. आपल्या सेवका दाविदाच्या घराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एका बळवंत तारोकाक उपजयलो. आमच्या दुस्मानाच्या ताब्यांतली आनी आमचो द्वेस धरतल्या सगळ्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्यांचे तोंडी मागांथावन ताणें भासायल्लें. आमच्या पुर्वजांक आपूण दया दाखयतलो आनी आपल्या पवित्र कोराराचो उगडास करतलो म्हूण ताणें सांगून दवरलोलें. आमच्या दुस्मानांच्या हातांतली सुटोवन भिरांती विणे ताची भक्ती करूंक आपूण आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा आब्रामाक उतर दिल्लें. अशें आमी सगळ्या आमच्या जिवितांत ताच्या फुड्यान पवित्र आनी प्रमाणीक जावंक पावतल्या म्हूण भास दिल्ली ती ताणें आतां पाळ्ळी. आनी तुका बाळका म्हज्या भोव ओरत्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं सर्वेस्पराच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. पातकांचें बोगसणें दिता त्या तारोणाची वळख ताचे पोरजेक तूं दितलोय. आमच्या दयाळ मायाळ देवाच्या काळसाचें देणें हें. आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखांत आनी मोरणांचे सावळेंत जियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमची पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. जुवांव बातिस्ताचें गुपीत जिबीत आनी भुरगो वाडता वाडता बुद्धीन घोट जायत गेलो. इस्रायलाक सोबे माजार दिश्टी पडोसर तो अरण्यांत रावतालो.